गाव गो चढवा गाव गो 12 गावा भरताजे नाव गो. गाव गो चढवा गाव गो 12 गावा भरताजे नाव गो. ओढवी कावे काही सांगची नाही, ओढल्या घरी तुका कळची नाही. ओढवी कावे काही सांगची नाही, ओढल्या घरी तुका कळची नाही. गावा के गो मागीर सांग गो, दुधा मोवा सो मुजो गाव गो. गाव गो चढवा मुजो गाव गो 12 गावा भरताजे नाव गो. नमस्कार समाज बांधवांक. ह्या हांव कसो भास उलयता आशिल्लो, कसो पद्दी सांगता आशिल्लो म्हूण तुमकां एक स्वल्प दिसता आसचें पुरो. हें मंगळूरची कोंकणी, हें दोरक्याल कोंकणी न्हय, हें क्रिस्तांवांची उल्लो स्टायल. हे सॉंगान तूं हें सॉंग बरयलेलो मनीस मानार्दीक एरिक ओझारियो. ताणें म्हगेलें काम मस्त सुलभ केलें. तो एक्सप्लेन करता म्हगेलें गांव कशें आसा म्हूण पळय. गांव गो चलये गांव, 12 गांवान ताचें नांव. व्हडच तें गांव सांगचें न्हय, तूं येवन पळयल्यार तुका कळत. दुदाचो मोवाचो गांव गो म्हगेलो, एक पटी येवन पळय. हें हांव कसला सांगता आसा म्हळ्यार मस्त सुकी परडी आमी करता आसा ती. गांवाच्या विशयांत तूं येताना म्हाका आजीकय दिसता हांव जल्लेलो गांव बारी चांगू म्हूण. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. प्रत्येकल्याक तागेलें गांव मात्र चंद. तागेल्या गांवा विशयांत एक अटॅचमेंट आसता. स्पेशली तुमी परगांवां गेले मागीर तांचे चड. जर तूं हें न्हय म्हळ्यार उडपीचे मंगळूरकार मात्र चांग म्हूण तुमकां तुमगेले चांग म्हणया. तशी आतां तुमकां कोळ नासचें पुरो. उडपी मंगळूर हें आमगेलें गांव. हांगा एक दिघ कोंकणी बेल्ट आसा, कोंकण. परशुरामान कुडार उडोवन केल्लेलो गांव कयो हांव तांचो. तशी आमगेल्या गांवां गेल्यार हांव सांगिल्लें म्हण की 2-4 नमुने कोंकणी आयकुचें मेळटा. राजापूर सारस्वत ब्राह्मीण तांणी उल्लोच विंगड नमुने कोंकणी. गौड सारस्वत ब्राह्मीण तांणी उल्लोच विंगड नमुने कोंकणी. आनी हे क्रिश्चन्स शेणवीस हांणी तांणी तांगेले एक विंगड नमुने कोंकणी आसता. जाल्यार आमी पुरो बांदून घेतिल्ली एकच आमगेली मदर टंग, दॅट इज कोंकणी. म्हगेल्या गांवांत मस्त जन क्रिस्तांवांची आसा ती. सकड जन आमची गेल्यांक आंगडी कोंकणीर म्हणटा ती. आंगडी कोंकणीर म्हूण कसले म्हणटा म्हळ्यार थंय जनरली खंयचेय जनरल स्टोरा वच्चा ती. वाव, जनरली खंयचेय जनरल स्टोरा वच्चा ती, खंयचेय जिन्सी अंगडी वच्चा ती, खंयचेय आंगोल्या अंगडी वच्चा ती. आनी खंयचेय दुडवा रिलेटेड काम आसल्यार ताका आमची गेलो जावका. लाभ ना अशी आमची गेलो उवारार वच्चा ना काय. तें एक काणी आसा, मुखार खंयचेय दीस तें सांगतलो हांव. आतां ह्या क्रिश्चन्स आनी आमची गेले म्हूण टॉपीक आयिल्ली निमती म्हाका हें चिक्की सांगचा पडटा. ह्या आंगडी आमची गेल कोंकणी कशी ह्या क्रिस्तांवांच्या बायल मनशांक मांकड करता ती म्हूण. हें जस्ट पळयात. बाय आयल्या एकली क्रिस्तांवांची बाय येवन कसनगी घेता आसा. आनी तुमकां गोत्त आशिल्लें म्हण की आमची गेले इवन 5 पयशे सोणां ती. लाभ करूं पळयता ती विना हा, नश्ट कोणें करून घेना ती. आनी तांगेलें हें डिस्कावंट हें तें म्हूण ना, रिजनेबल प्रायसींग करता ती. तशें जावन चलता. बट घेतल्याक केदांय अशें दिसता म्हळ्यार ह्या मम्मान एक 2 रुपया सोडल्यार म्हाका बारी लायक आशिल्लें दिसता म्हूण. सो ती जनरली निमगिता काले मामा इल्लेपुणी उणें करा म्हळ्यार स्वल्पपुणी उणी कर म्हाका म्हूण. वो आमची गेलो हो मस्त थिंक करता म्हूण तिका कोतना. तो माम कसो म्हणटा सांगा आयका. भाये 8-8-18 तुक्क नव्हे 2 रुपया कन्सेशन, 16 रुपया दिवन वरी. 8 आनी 8 जावचे 16. आनी तिका फुल्ल खुशी. तिका तितले लॅक येना पळया ती. हे कोंकण्यान म्हाका 2 रुपया सोडले मू, हे आमची गेल्यान म्हाका 2 रुपया सोडली मू म्हणून. तशी ती वय खुशी वय खुशी, तशी चलता दिसू. आनी आमची गेल्या आंगोल्या आंगडी
ಹಂಗೆ ಮಲ್ಗಡೆ ನೆಶ್ಚ ಅಟ್ರತೆ ಕಪ್ಪಡ ಧರಲೇಲೆ ಕಾಂಜೀವರಮ ಬನಾರಸ ಚಾಂಡೇರಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಪಟೋಲ ಬಂದಾಣಿ ಪಶ್ಮಿನಾ ಪೈತಾನಿ ಬಲೂಚರಿ पोचमपल्ली पुट्टपक्षी टांचॉईस मैसूर सिल्क म्हणू पुरा मेळता सिंपली सांगची म्हळ्यार कापड धरलेले मड्या घालची कोरां आंगोलता रे सकड एक जाग्यार मेळता अंगाले अंगडी वचून पळयल्यार पळया कोणेय आयल्या री अंगाल घेताले आनी फस्ट निमगूची धनिया लागी येचे आजी कलर वच्चा ना नव्या म्हणून आणि तो अंगाले अंगडी आज्या पाहिजे स्मार्ट असता तो कसं म्हणत म्हळ्यार हां कलर वच्चा ना बालदीन तू दवरा उद्दा मात्र उडो नाका ती कलर तांतू असता अशी मदमध्येन तू ह्या क्रिस्तांवांच्या आनी आमगेल आमची गेलेले चेरक्याल मध्ये केलोपटी लव स्टोरी जाता तशी आमगेल पांडुरंगा खंय जाल्लेले आम्मा घरा बिश्टो न्हू तो बसकरेला ताका तो आजकाल हें पद्य तिगेल घरा भायर सांगता आसता नाव मेगेले पांडुरंगा हांव तुमगेलो जाती सुनयंगा म्हाका वर्डीक जावच्या सोणा अम्मा परबू गेल्ली चेल्ली मेळ्ळ्या हांव तिगेले मोगारी पडला म्हाका वर्डीक जावच्या सोणा अम्मा ताक तागेल कश्ट अशी पुरा चलता आसता अशी उलयता गेल्यार आमी घंटगटल्यान उल्लो वेत सुक्की परडी ज्या बर म्हणटाच लोकाभिराम म्हूण एक नेपन तशी हांव मुखार झेपत्यार विंगड कसने घेवन येतालो तुमी आराम करा ती मेगेल इंट्रोडक्शन दिल्लेलें आसा तशी तुमी एक कमेंट बरोवन तुमगेल इंट्रोडक्शन दिल्यार बारी खूश जातले धन्यवाद सर्वे जना सुखिनो भवन्तु